नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। रिजनल प्लानाक चुट्टी लावन सरकार सुटला जमीन रूपांतराक। प्लानात नासतनाच नवे सेटलमेंट झोन। लोलया इको टुरिझम प्रकल्पाक कमर्शियल सनद। व्यवहाराक स्कॅमाचो वास। इफिक ट्रॅव्हल एजन्सीचे टेंडर काडटना गुड्डुलसांव। आपल्या मनशाक टेंडर मेळचे म्हूण अटी सदळ। काँग्रेसीचो आरोप। ट्रॅव्हल एजन्सी वालो म्हणटा असले कांयच ना। गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेचो चेअरमॅन फळदेसायाक थाकाय। अविश्वास थाराव 7-8-7 शेळेलो। आर्बिट्रेटराच्या आदेशान एक संचालक अपात्र। मुळे गट म्हणटा लोकशायेचो खून। झाडा मारूक ग्रीन ट्रिब्युनलाची देशभर बंदी। व्यक्ती, कंपनी, अधिकारिणीकूय आदेश लागू। पर्यावरण मंत्रालय वा ऑथॉरिटीची मान्यताय नासल्यार झाडाक हात लावंक मेळचो ना। वाडे वास्को सेल्फ एक्सिडेंटात तरणाटो गेलो। सकाळ फुडें एक्सिडेंट। राजेश कुमार नायडून स्कूटर मारली पार्क केल्ले ट्रेलराक। खबरो विस्तारान। अर्धवट सांडिल्ले रिजनल प्लानाक चुट्टी लावन सरकार जमीन रूपांतरां करीत सुटला। प्लानात नासतनाच सेटलमेंट झोन करपाचे वेव्हार उक्ताडार आयल्यात। लोलया काणकोणा आल्डंट इन्फ्रास्ट्रक्चराक पोरू दिल्ले जमनीचे सनदीक स्कॅमाचो वास येता। अर्जदारान इको टुरिझम प्रकल्पाक सनद मागले आसतना 2013 सरकारान ताका कमर्शियल सनद दिल्या। रिजनल प्लान 2011 आनी 2021 ह्या दोनूय प्लानांनी हो सेटलमेंट झोन नासतना ताका सनद कशी दिली हो प्रस्न। फातोड्डेचो आमदार विजय नव्या मुख्यमंत्र्याकडच्यान ह्या दुबावीत व्यवहाराचेर जाप मागता। काणकोणचो हो इशू जमीन 2 लाख ऑलमोस्ट 80,000 स्क्वेअर मिटर 2016 आर्डंट इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणून ताणी घेतली। 2010 आर्डंट इन्फ्रास्ट्रक्चरान सरकारा कडेन एप्लाय केलें की आमकां कमर्शियल सनद दिवची म्हणून। हे एप्लिकेशन डेप्युटी टाउन प्लॅनरान 8 फेब्रुवारी 2011 रिजेक्ट केलें। This has now become an official transaction. This is the fee taken by the government to convert land illegally. Revenue acceptance policy इको टुरिझम झोन सरकारानच चिंतूंक ना। म्हणजे 2,15,00,000 कित्याचेर खंयच्या आधाराचेर हे पयशे घेतले तो मागता इको टुरिझमाचेर आनी तूं दिता ताका कमर्शियल आनी हो फावर करपाक तूं ऑफिशियली 2,15,00,000 रुपया घेता। आता अनऑफिशियली कितले घेता ओ पार्टी फंडाक कितले वता दॅट इज लेफ्ट फॉर द पीपल ऑफ गोवा टू एस्टिमेट। की सरकारान हे इमिजिएटली सनद रिवोक करची, ताजेर इन्क्वायरी घालची, जे ऑफिसरांनी पास केला त्या ऑफिसरांचेर कडक कारवाई जावची। इफिक ट्रॅव्हल एजन्सीचे टेंडर काडटना गुड्डुलसांव जाला म्हूण काँग्रेसीक दुबाव। आपल्या मनशाक टेंडर मेळचे म्हूण ईएसटीचे आनी सरकारी अधिकाऱ्यांनी मेळून गुड्डुलसांवाक केल्यात म्हूण काँग्रेसीचो दुर्गादास कामतीन आरोप केला। हे गुड्डुलसांव दक्षता खात्यामेरेन पावोवपाची तयारी चल्ल्या। ट्रॅव्हल एजन्सी वालो म्हणटा टेंडर प्रक्रियेक धरूनच जाला। कमी रेट दितल्यांकूच मेळा। अटी सदळ केल्ल्यान वयल्यान चड जाण टेंडरां घालूंक पावले। इफी फुडें वता तश्यो नव्यो गजाली आनी गुड्डुलसांवां येवंक लागल्यात। सरकार आनी ईएसटीन मेळून भगवान अँड एसोसिएट्साक इफी खातीर ट्रॅव्हल एजन्सीचे टेंडर मेळचे म्हूण अधिकाऱ्यांनी गुड्डुलसांव केला असो काँग्रेसीचे दुर्गादास कामतीचो आरोप। हे कंपनीकच एजन्सी मेळची म्हूण खंय टेंडर 2 फावट काडले। दुसऱ्या टेंडरांत अटी सदळ केल्यो। बाकीच्या कंपन्यांनी पूज्य 10 ते पूज्य 30% डिस्काउंट दिता म्हणिल्लो जाल्यार पुरुषोत्तम भगवान खंय फक्त 8 रुपया 1 पैसो डिस्काउंट दिवंक तयार जाला। हांगा पळया 10% 0.10 6.0.6 हांगा दिस शूड हॅव बीन 0.8 आनी हांगा बरयल्लें गेला ₹8 and 1 पैसे ओनली म्हणल्यार टिकेटीचेर 8 रुपया डिस्काउंट। कॉन्ट्रॅक्टराक टेंडर अवॉर्ड केला। ही इज टर्मिनेटेड बाय आयटा म्हणून पयले टेंडरान आयटा क्लॉज आशिल्लो, दुसऱ्या टेंडरान आयटा क्लॉज गायब जालो। सेकंड, ही इज नॉट एन आयटा एजन्सी, ही इज अ डिफॉल्टर टू वन ऑफ द Indian airline carrier.
प्रुडंटान मेसर्स भगवान अँड एसोसिएट्साचो मॅनेजर निलेश शहाक विचारलें. ट्रॅव्हल एजन्सी म्हणटा 2 फावट टेंडर काडलें ही गजाल खरी. पयल्या टेंडरा वेळार फक्त आपलीच एजन्सी टेंडराक अर्ज करपाक पात्र आशिल्ली. ताका लागून सरकारान कांय अटी सदळ करून नवे टेंडर काडले. ताका लागून ताचे सयत बाकीच्योय 4 एजन्सी अर्ज करूंक पावल्यो. काँग्रेसीचे डिस्कावंटाचे आर्ग्युमेंटाचेरूय शहा उलयलो. आमी दर 100 रुपया फाटल्यान 8.10% डिस्कावंट दिता म्हूण सांगलां. जाल्यार बाकीचे एजन्सींनी 100 फाटल्यान 10 ते 30 पयशे डिस्कावंट दिता सांगिल्लें. ITA सर्टिफिकेट आसापूय ट्रॅव्हल एजन्सीक गरजेचें. हें प्रकरण विजिलन्सा कडेन व्हरता म्हणून दुर्गादास उलयता. going to file a complaint tomorrow or day after within a day with the vigilance. I'm going to write to the PMO with all the documents. I'm going to write to the Information and Broadcasting Ministry also. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी आणि ओमकार फळारी. गोंय राज्य सहकारी बँकेचो चेअरमॅन उल्हास फळदेसाय अविश्वास थारावांतल्यान सुटलो. मुळे गटाचे 8 जाणांनी ताचे आड घाल्लो थाराव मंगळारा 7/8 जाल्ल्यान शेळयलो. एका संचालकाक आर्बिट्रेटरान अपात्र थारायल्ल्यान फळदेसाय साल्वार जालो. केंद्रीय सहकार निबंधकाचो प्रतिनिधी हे बसकेक पावना जाल्ल्यान इतलो तेंप थारावाची बसका फुडें धुकलताले. निमणे हायकोर्टान निबंधकाचेर बडी मारिल्ल्यान ताणें बसकेक अधिकारी धाडलो. मुळे गट म्हणटा हो लोकशायेचो खून, बहुमत नाशिल्ल्यान फळदेसायान देंवचो. गोंय राज्य सहकारी बँकेच्या चेअरमॅना आड घाल्लो अविश्वास थाराव कितलेशेच म्हयने हुमकळे उपरांत निमणे मंगळारा चर्चा आनी निकालाक येवन भायर पडलो. हायकोर्टाच्या निर्देशा प्रमाण केंद्रीय सहकार निबंधकाचो प्रतिनिधी बसकेक आशिल्लो. बँकेच्या 15 संचालकांतल्या फकत 14 जाणांक मतदान करपाक मेळ्ळें. थाराव 7/8 बादाबाद जाल्ल्यान शेळयलो. आर्बिट्रेटर अधिकाऱ्यान संचालक विद्या परबाक अपात्र थारायल्ली. कोर्टानूय हो आदेश योग्य थारायल्ल्यान परबाक मतदान करूंक मेळ्ळें ना. फळदेसायान आपली खुर्ची निमणे साल्वार केली. जे पळय कितें आसा आजची परिस्थिती आसा त्या परिस्थितीचेर वी आर हॅविंग द मेजॉरिटी आनी द मोशन इज डिफिटेड. दे हॅव टू एक्सेप्ट दॅट डिफीट. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एग्री जालो की तेजें डिस्क्वॉलिफिकेशन आसा. त्या कोणाच आमी बोर्डान केल्ले कडेन ना. 7 have voted in favor of motion and 7 have voted against the motion. So motion has not been carried out. There is a equality of vote. So it has been defeated. Today's motion has been defeated. He was not allowed to participate in the meeting as per the order given to me by the, as per the list and the order given to me by the managing director. I have requested for the detailed information that members who are entitled to present and vote in today's meeting. Accordingly, there was a remark that he has been restrained by the court of arbitrator. रामचंद्र मुळेचे पॅनल म्हणटा हो लोकशायेचो खून. ते कायदेशीर सल्लो घेतले. बहुमत सिद्ध जावंक नाशिल्ल्यान उल्हास फळदेसायान नैतिकतेक धरून राजिनामो दिवचो. लिगल ओपिनियन घेवन मागीर वयतले कोर्टाक. लिगल ओपिनियन घेवन वयतले. कितें आसा हो इन्स्टंट पळय आसा 9 लोकांचे 7 लोक केले म्हणून ते जिखले. अदरवायज दे आर नॉट विनिंग. ते 9 आशिल्ले ते चलो आमचो पण ताणें बेश्टी एक इलिगली केलो. आयज सकाळीं एक केलो म्हणून जिखलो. आतां आमी 8 जाण सामके हांगा बसलेले आशिल्ले. बसलेले आसतना ताका सही करपाक दिले नासतना ताका भायर काडलें. आर्बिट्रेटर मिस्टर अनिल देसाई हांणी केला कितें आपणाक जी जाय ती ऑर्डर फॉलो केल्या. ताणें एक ऑर्डर फॉलो केल्या जितून विद्याक डिबार केला. ती ऑर्डर फॉलो केल्या, ती ऑर्डर घेतल्या. वेरेज दुसरी ऑर्डर जी आसा तो म्हणटा दुसरे बायलॉज जे स्टे केल्या म्हणून जी ऑर्डर आसा ती ऑर्डर ते घेना, मान्य करिना घेवपाक. सो जे आर्बिट्रेटर हॅज द प्रिजायडिंग ऑफिसर हॅज एक्टेड इन अ बायस्ड वे. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी आणि ओमकार फळारी. घेवया एक विराम.